कॉमस्कोर नुसार आता isakal.com आहे देशातील नंबर 1 ची मराठी न्यूज वेबसाईट। प्रत्येक अपडेटसाठी isakal.com ला नक्की भेट द्या। बेस्ताराम मंत्रिमंडळाची बसका जाली। हे बसकेत महत्वाचे निर्णय झाले। गोंयांतल्या खाजगी कंपन्यांक नोकर भरतेची जायरात गोंयानूच करची पडटली, ना जाल्यार तांकां दंड फारीक करचो पडटलो। दंडाची रक्कम 5 ते 30 हजार रुपया मेरेन आसतलो, अशी माहिती मुख्यमंत्री दोतर प्रमोद सावंत हांणी दिली। कॅटल फीड परचेस फ्रॉम द महाराष्ट्र गव्हर्नमेंट अंडरटेकिंग सोसायटी हे जे हा पळय कॉर्पोरेशन त्यांच्या कडल्यान कॅटल फीड परचेस करता आमी डायरेक्टली तेज्या खातीर। कॅटल फीड महाराष्ट्रा एक जो ह्या तेंची कॉपरेटिव्ह सोसायटी, इट इज अ 24 पोस्ट फॉर द वेटरनरी असिस्टंट ऑन द कॉन्ट्रॅक्ट बेसीस। वेटरनरी असिस्टंट आमचे कमी आशिल्ले त्या कॉन्ट्रॅक्ट बेसीसचेर घेवपाक तांकां परमिशन दिलां। आमी प्रत्येक प्रायवेट सॅक्टरांतल्यान गोंयांत एडवर्टायजमेंट कंपल्सरी करपाकूच जाय। तांची फायन जी आसा, फर्स्ट ऑफेन्स जालो जाल्यार 5,000, सेकंड ऑफेन्स जालो जाल्यार 10,000, थर्ड ऑफेन्स जालो जाल्यार 15,000 आनी तेजे मॅक्झिमम एम्प्लॉईज आहा पळय न्ही, म्हणजे 400 वयर, ताका फर्स्ट ऑफेन्साक 20,000, मागीर 25,000 आनी तेच्या उपरांत 30,000। तेंच्यांनी एडवर्टायजमेंट गोंयांत कंपल्सरी करपाक जाय। केलें ना आमच्या लक्षान आयलें जाल्यार तेंचेर फायन केले वयतले ह्या पद्दतीन। गोंयांत एडवर्टायजमेंट जर तेंच्यांनी केलो ना, भायर खंयसरी केलो जाल्यार तेंचेर ही फायन पडटली। पोस्ट फॅक्टो एप्रुवल फॉर द एक्सपेंडिचर सँक्शन ऑफ द एक्सपोजिशन वर्क 2024 एक्सपोजिशनाक केल्ल्या कामांक पोस्ट फॅक्टो एप्रुवल दिला। एक्सपेंडिचर सँक्शन ताका टोटल amount it is something 5 crore something for the development, operation and maintenance of the convention center to the 5-star hotel at the Ruadi Orem Creek हांगासर पणजे ते आमी जे अर्दवट आसा ते कंप्लिटली दिला करपाक along with the tourism डिपार्टमेंटाच्या वतीन ऑन द लीज बेसीस। आमी नंदादीप बिल्डींग आहा पळय म्हापसा अर्बनाची, ती गव्हर्मेंट घेता बाय पेईंग ऑफ 25 crores of rupees टू दॅम फॉर म्हापसा अर्बन। म्हापसाचे 25 कोटी लोकांचे पयशे मेळपाक जाय म्हणूनच आमी घेता। थोडीशी कॉस्ट तेजी चड आसा, बट तरी सुद्दां घेता इतक्याच खातीर। हय हय कितली जाताली ती? थोडेसो तेंच्या आनी आमच्या मदीं थोडो डिफरन्स आशिल्लो, बट तेंच्यांनी 25 कोटी कोट घेवचो म्हटलेलो। आमी 25 कोटी घेवपाचें डिसिजन घेतलां, जेणे करून गोंयकारांचे पयशे भितर अडकल्या ते मेळचे म्हणून हें डिसिजन करून ती बिल्डींग गव्हर्मेंट घेता आनी गव्हर्मेंट वील कन्स्ट्रक्ट थंय नवीन हे फाल्यां सकाळीं बांदतात। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।